नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात. आणि आज आम्ही आसात फातोर्ड्या म्हणजे एक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय त्रिकोणी चौकोणी अशी कशी लढत जायत हाजो नेम ना. आणि आमच्या बरोबर जे TMCचे कॅन्डिडेट जे आसा ह्या कार्यावळीन ती आसा ॲडव्होकेट सियोला वाझ. वेलकम मॅम. पहिलो प्रश्न असो की हाव इज युअर कॅम्पेनिंग गोईंग ऑन फर्स्ट? Campaign is going on very positively. Positive campaign आसा आमचो. सगळ्या लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केलें आसा. हांवें आयकिलें जेन्ना दुसरे लोक घरांत भोंवतात ते तांचेर दार लोक बंद करतात. आमचेर कोणेंनी दार बंद केलें ना. सगळ्यांनी येवकार दिला. एवरीबडी स्मायलिंग. इट्स एन इंडिकेशन आमचो क्लीन आसा म्हूण आमगे सगळें इंटेंशन क्लीन आसा आमचे इंटेग्रिटी आसा म्हूण लोकांक कळ्ळां. सो देर इज एब्सोल्यूट पॉझिटिव्हिटी. तुमचे जे कॅम्पेन चल्ला बरी चल्ला फायन, बट कशें आसा आतां जर पळयलें आमी इनिशियली जेन्ना TMCची एंट्री जाली गोंयांत, जेन्ना गोंयांत एंट्री जाली ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले आसतले, 4 किंवा 5 म्हयने, जाल्यार चडसो बोवाळ जालो की TMC अशी TMC तशी. सो तरी आसून धीर करून तुवें डॅरिंग करून TMCनूच म्हाका बाकीचे रिजनल पार्टीज आसा, नॅशनल पार्टीज आसा, रिजनल पार्टीज आसा, सगळ्यो सोडून तुवें TMCच चूज कित्याक केली? जे दिसाचेर हांव TMC जॉयन जालें तेन्नाच हांवें सांगिल्लें 2016 हांव बेंगॉल गेल्लें. आय हॅड गॉन जस्ट ऑन अ टूर. तेन्ना थिंगा हें सगळें टूर करून आमकां कळ्ळें ममता बॅनर्जीचे लोक चड बरें उलयताय थिंगा. टूर ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर, टूर ऑपरेटर, शॉपकीपर सगळे ममता बॅनर्जीचे उलयताय ऑन डे टू डे बेसीस. देर लिडर इज इन देअर मायंड. एसो फिनॉमिनन हांवें केन्ना खूंयच चोयल ना. सो फ्रॉम 2016 आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस्ड. मागीर हें सगळें तेंगे इलेक्शन जालें तें सगळें चोवन हाव शी हॅज ओवरकम very big forces and attack she overcame. So obviously there is no question, it had to be TMC. There is no question about it. आमी तुका म्हणू शकता की फातोर्डेची धूव आनी यंग आनी दॅट टू वेल एज्युकेटेड. जाल्यार कशें आसा तूं फामाद आहा एक्टिविस्ट म्हणूनय. सो जेन्ना एक्टिविस्ट म्हणून तुका लोक पळयतात, तुवें वेगवेगळ्या इश्यूचेर उलयलां तूं, जावं ते 4 लेन आसूं किंवा आनी बाकीचे इश्यू आसूं, जाल्यार जेन्ना एक्टिविस्ट जावन जर तूं जे करूं सोदतालें, आज पॉलिटिक्सान वचपाची कितें गरज पडली तुका? सगळे पॉलिटिशियन पयले एक्टिविस्ट आसताय. पॉलिटिशियन जावनूय एक्टिविजम सोडपा न्हू. इन द असेंब्ली ऑल पॉलिटिशियन्स आर एक्टिविस्ट्स. समटायम्स दे प्ले टू द गॅलरी, समटायम्स दे टॉक फ्रॉम देअर हार्ट. So my activism will continue. There is no clash. आतां आमी जेन्ना पळयता ते एक्टिविस्ट जे आसतात न्ही, इनिशियली ते दिसता अशें, पण तुवें तशें म्हणलें, आतां तुवें स्वता म्हणलें की पॉलिटिशियन्सूय एक्टिविस्ट आसता, पण तुका जो थारो दिवपाक जाय, पॉलिटिक्सान थारो दिवपाक जाय, कारण तुजे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थंय मोठे मोठे आसात सगळे, BJP जावं बाकीचे काँग्रेसीचे अलायन्स जे गोवा फॉरवर्ड जावं, आनी दर एक फावट हांवें तुका पळयलां की तूं गोवा फॉरवर्डाच्या विरोधान खूब उलयता. सो आज तूं कोणाक असो तुजो स्ट्रॉंग असो कंटेंडर असो पळयता? हांगा यू आर रायट. हांगा फायट आसा डेविड वर्सीस गोलायथ. And or you can say as it is in other epics, it's an epic battle. हांव जाणा हांव अंडरडॉग म्हूण. हांव जाणा I am young, I am new, but I have strengths. I don't want anybody to overestimate me. There are big guys, मोठे आहाय, but we love the challenge. Elections is a sport, so we are here to play the sport, but we are here to play because we have a large objective, we have a great objective. इतले लोक आहाय गोंया भितर, तांकां गोंयचो मोग आसा. हांगा एक रिजनल पार्टी आसा आनी एक नॅशनल पार्टी आसा जे आमचे ऑपोजीट आहाय. एक आहा BJP पार्टी, जो पार्टी आहा जो मार्गायेन आतां सगळे लोक बुडल्याय. It is a party that has not handled our economics well. It is a party that has ruined things for us. Apart from other issues which is the focus point.
आनी एक पार्टी आहा ते म्हणटाय आपणाक रिजनल म्हूण कित्याक गोवा गोंय तें नांव गायला भितर बट इट हॅज नो रिझेम्बलन्स विथ एनीथींग रिजनलिस्टीक देर इज नो रिजनलिस्टीक फील हो एक पार्टी आसा आमचो जो जमीन आसा जमिनाचेर तेणें दलाली केला दीज आर द टू ऑपोजिशन्स सो इट इज इवन द चॅलेंज इज नॉट जस्ट वन फोल्ड इट इज टू फोल्ड बट दॅट इज वाय यू रिक्वायर पर्सन अँड पार्टी दॅट इज डेडिकेटेड टू द कॉज सो सिओला जेन्ना तूं आतां फिल्डान भोंवता तुवें तशें म्हणलें की हांगसर कांयच कामां जावना किंवा अशें कितें इश्यू आहा तुजे जाल्यार आयज BJPचो जो कॅन्डिडेट आहा तोय म्हणजे आमी पयलींचो आमदार तो सो हांगा तुका ताजो फायट कशी दिसता तुका कितें आसा BJPचो जो आमदार आशिल्लो हय. तो ताका आतां 10 वर्स जालीं तो ना फिल्डान ना म्हणटा फिल्डांत ना आनी लायक कांयच जालें ना पॉलिटिक्सानूय ना तो सो ताजेर अटॅकूय करून कांय फायदो ना कित्याक ताणें कितें केलें ना म्हूण ताजे मिस्टेकूय जायत आमकां दिश्टी पडना सो ही इज एबसंट बीइंग एबसंट वी कॅनॉट इवन एड्रेस हिम दॅट इज द पॉयंट दुसरे आहा तो आम आदमी पार्टीचो आसा तांची कॅम्पेनूय चल्ल्या किंवा तांचे परत तांचे सिनियर लिडर्स येतात तांचीय कॅम्पेन चल्ला सो फातोड्ड्यान ताका कशें पळयता आय थिंक ताका चड इतलो सपोर्ट ना कित्याक ताजे सिनियर लिडर एक्चुअली हांगा येवंक ना आमचे खंय कशे सिनियर लिडर हांगा येयले आसा दे हॅव आमकां लुइजीन बाब येयले आहा चर्चिल बाब येयलो आहा आमकां महुआ मॅडम येयली आहा सो एवरी वन्स हियर फॉर मी हियर फॉर फातोड्डा तेणें आपणा इंटेंशन डिक्लेअर केला बट आय डोंट थिंक आप इज दॅट सिरियस इन दॅट सेन्स दुसरें म्हणल्यार हांगा जेन्ना तूं भोंवता पळय इश्यूज आहा तूं जशे इश्यूज काडटा एक इश्यूज आहा म्हणून काडटा इश्यूज मेजरली इश्यू कितें आहा कारण हेर पक्ष जे म्हणटात ते म्हणटात अशें डेव्हलपमेंट जाला तशें आमी ते दाखयता ऑन ग्रावंड सो तुजें कितें म्हणणें ना आमी फक्त इश्यू दाखयना आमी इश्यू सॉल्वूय करून दिता पूण म्हाजे कापोस्ताद जे आसा इट इज एन इंडिविज्युअल कापोस्ताद आतां हांव पार्टी जॉयन जाला पूण पयलीं म्हजे पार्टीचेर नाशिल्लें हांव वॉज इंडिपेंडंट सो एज एन इंडिपेंडंट जे म्हजे कापोस्ताद आशिल्ले ताचे प्रमाणे हांवें केला एन्ड एनी इश्यू विच आय हॅव टेकन आय हॅव ब्रॉट इट टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन वेदर इट इज एन इश्यू particularly pertaining to Fatarda or in general कसले social issues जावं when it has come to fighting crime who fights crime in our Goa Siola fights and I am the only one I think if I can सांगपा जात जाल्यार I can say that I am the one who has kept all जे gangster आहाय तेंक जेलीन हांवें भितर घायला आनी दवरला तितून भितर people were saying आतां इलेक्शन टायमाचेर ते भायर सरतले खूंय भायर सरले आनी म्हाका खूंय फियर आहा so these are the issues which I have not only taken out but solved garbage issue is a very very big issue now that is something pertaining to Fatarda that is something pertaining to Fatarda particularly लोक म्हणटाय इतू आमचे बरोबर रस्ते आहाय बरोबर हे रोड डिवायडर आहाय I want to point out that on these beautiful roads of Fatarda if you go at night between 11 to any other time of the night सोदांच दिश्टी पडल्यार पोतयो गार्बेजाच्यो पोतयो strewn over dogs are taking the potio and delivering it to your house so I ask is this the door to door garbage collection or is it a door to door garbage delivery that is what's happening here in Fatarda maybe some people will say आमचे घरान बरें जाता पण इतले लोक आहाय म्हाका सांगताय तेंगे घरान जायना and then I have to call that local जो contractor administrate करता तो मागीर ते collect करताय 5 दिसा collect करताय मागीर 5 दिसा collect करनाय so the issue I raise I also bring a solution but the solutions are becoming temporary municipality ना एक representation केल्लो की हांगा black spots आहाय म्हूण एक black spot काडलो पूण दुसरे black spots अजूनय आहाय so they are doing it very slowly but well that's because I'm not in power but म्हजे जे कापोस्ताद आसा तितू भितर हांवें केला I have already given the solutions now it is up to the people to see and vote as per the person who is giving you the solutions शिवला कशें जाणा तूं आतां जें पॉलिटिक्स आहा जें राजकारण चल्लां तातूंत आमी मुद्दम मेजरली पळयतात की जे जेंट्स जे आहा किंवा पॉलिटिशियन जे आहा मेजरली मेल डॉमिनेटेड अशें आहा अशें आसा it is male dominated हय जाल्यार आज तूं एक बायल मनीस सेकंडली तुजी एज फॅक्टर तूं ल्हान खूब ल्हान अशें म्हणटा तूं जाल्यार आज तूं त्या फिल्डान कशें पळयता तुका स्वता ल्हान म्हणजे हांव तरणाटें तरणाटें हय
आनी लोकांक दिसता हांव 20 वर्साचें आसतलें म्हूण बट आय वॉन्ट टू डिक्लेअर आय एम 33 years old जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ एवरीबडी दॅट्स ऑल्सो यंग फातोड्डा भितर सगळे यंग जे आहाय तेच कॉन्टेस्ट करता म्हळ्यार पयलीं तेंगे स्टार्ट जाता यंग तांचे पयलेच यंग स्टार्ट जाता सो इट इज व्हेरी ट्रेडिशनल नो प्रॉब्लम अबाउट दॅट इवन इन गोवन पॉलिटिक्स आमचो लुईजीन बाब ही वॉज आय थिंक व्हेरी यंग एज 25 or 26 when he first stepped into the assembly he just got qualified age wise so it's traditional to start young there's no difficulty about that जेंडराचेर हांव सांगता there are many difficulties so difficulty आहे but even my profession legal profession जे आसा तेंवूय मेल डॉमिनेटेड आमचे कोर्टरूमान 2 बायलां असतात आणि सगळे जेंट्स असतात even in Bombay it used to be there used to be hundreds of lawyers in the high court 100 lawyers are male and 8 lawyers are female असे असतात so I feel very comfortable एक तुवें म्हणलें की इट इज ट्रेडिशनल टू गेट इन टू पॉलिटिक्स एट दीस एज अशें म्हणलें होय सेकंडली डोंट यू थिंक इट इज टू लेट नाव आतां जे तूं भोंवता भायर कितें चेंजीस करूं शकता तूं फ्यू डेज अशें तुज्या हातीन अवघे दीस आसा हांव आतांच स्टार्ट म्हजें स्टार्ट आतांच जालें ना वी हॅड स्टार्टड इन डिसेंबर अर्ली डिसेंबर वी हॅड स्टार्टड आनी म्हज्या पयलीं दुसरे जे आमचे TMC मेंबर आशिल्ले आनी जे TMC लिडर आशिल्ले फातोर्डाचे ताणे पासून ग्रावंड कवर केले आहा लोकांक मेळ्ळे आहाय सो वी हॅव डन आवर फील्ड वर्क नाव इट इज दॅट यू नो आय एम शोईंग माय फेस टू द पीपल इन देअर होम्स पूण हेज्या पयलीं हांवें पासून डोर टू डोर केला बिफोर announcement of ticket because सगळे aspirant आशिल्लेच so we were also doing our work we were also showing our strength and then getting the ticket was you know good fortune जेन्ना लुइजिनाचे ticket जाल्ले तेन्ना also I was supporting I was very happy and I was supporting so we have been continuously so there is no question of it being late बट दॅट फॅक्टर हॅज विल मॅटर म्हणटा तूं पयलीं लुइजन बाबाक हें दिली टिकेट दिली मागीर आतां तुका हें दिली अशी ना कित्याक कितें जालें लुइजीन बाब हॅज टू बी पॅन गोवा ही हॅज अपील पॅन गोवा आनी आपणागे कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणें हँड ओवर केला एक यंग वुमनाक so that she can also come up in politics he has done that in that constituency then why would he come to this constituency and step he decided that it has to go to a young woman this is the way of the party जेन्ना तूं आतां तुज्या आमच्या मिडियाचे थ्रू प्रुडंटाच्या थ्रू तुज्या वोटर्सांक कितें अपील करूंक सोदता मॅसेज दिवंक सोदता जाल्यार कितें दितलें वोटर सगळे म्हजे भाव आनी भयण वोटर सगळे म्हजे फ्रेंडां न्यू वोटर्स जे आसा टू द न्यू वोटर्स आय अपील I was once a new voter. The first day that I voted, I had to think so much because I wanted to make history with that vote and inaugurate my vote with the right person. So, dear first-time voters, please think consciously and make a conscious decision. Nothing else. Research, but make a conscious decision. The answer will come to you. शिवलाबाई तुवें तुजो कॅम्पेनिंगाचो इतको वेळान वेळ काडून म्हाका एक थोडो वेळ दिलो आमच्या खातीर वेळ दिलो तेच्या खातीर देव बरें करूं तशेंच तुजी कॅम्पेनिंगाक चडांत चड बेस्ट ऑफ लक बरें जावं Thank you so much. होय. देव बरें करूं. देव बरें करूं जाल्यार आज आमी आसले फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमच्या वांगडा आसली बाय सियोला वाज ताका आमी खूब खूब शुभेच्छा दिता तुमी पळयताले प्रुडंटाचें राजकारण पळयत रावात प्रुडंट 2 फुलांचो काळ